काणी बिरबल सोजीक करता। शिंयाचे दीस आसले, बरोच कुडकुडो खातालो। बिरबल आनी बादशाह पासयेक भायर सरले। उलयता उलयता बादशाह तळये कडेन पावलो। फाटल्यान बिरबलूय कुडकुडत चलतालो। बादशाह म्हणपाक लागलो, तळयेच्या देगेर दिसाचें इतलें शीं जाल्यार उदका भितर रातचें कितलें आसतलें। जो मनीस हे तळये भितर रातभर रावतलो ताका 25 तोळे भांगर इनाम। बादशहान हुकूम सोडलो। इनामाच्या आशेन जायत्या जाणांनी यत्न केले, पूण फुकट। एका गरीब मनशान विचार केलो, एक रात म्हाका कुडकुडो खातलो, पूण म्हजो घराबो सुखान जियेतालो। तो रातभर उबो रावलो। तळयेच्या देगेर एक शिपाय दिवो घेवन ताका राखपाक आसलो। शिपायाक समजलें हो थोड्या वेळान भायर सरतलो, पूण तो मनीस रातभर तसोच रावलो। दुसऱ्या दिसा गरीब मनीस इनाम घेवपाक बादशाह कडेन गेलो। तो मनीस असो कसो रावपाक पावलो हाची बादशाहान खबर काडली। बादशाह अजाप जालो, हो मनीस रातभर उदका भितर रावलो। तेन्ना शिपाय उलयलो, हय, पूण म्हज्या कुशीक एक दिवो आसलो, त्या दिव्याची हुंसाण ताका मेळ्ळें जातली। बादशाह इनाम दिवपाक तयार ना जालो। गरीब मनीस निर्शेलो आनी बिरबलाक वचून मेळ्ळो। बिरबलान ताका धीर दिलो। तिसऱ्या दिसा बिरबल आयलोच ना म्हूण बादशाहान शिपाया कडेन ताका निरोप धाडलो। शिपाय बिरबला कडेन गेलो तेन्ना बिरबल सोजी शिजयतालो। सकयल उजो पेटयल्लो आनी वयर झाडाक एक बुडकुलो बांदिल्लो। शिपायान वचून ही खबर बादशाहाक सांगली। खबर आयकून बादशाह आपूण जावन बिरबला कडेन आयलो। ताणें विचारलें, बिरबल, हो कसलो वावर चल्ला? सोजी शिजयत दवरल्या। बिरबलान जाप दिली, हो बुडकुलो कितलो वयर आनी उजो इतलो सकयल, सोजी कशी शिजतली? हाजेर बिरबल सट करून उलयलो, कित्याक लागचो ना? देगे वयल्या दिव्याचो धग तळयेन आशिल्ल्या मनशाक लागता जाल्यार ह्या उज्याचो धग त्या बुडकुल्याक लागतलोच। बादशाहाक आपली चूक समजली। बादशाहान त्या गरीब मनशाक आपयलो आनी 25 तोळे भांगर दिवन ताचो भोवमान केलो।